आमगेल खाण जेवण चॅनलाक तुमकां स्वागत करता सर. हांव एका आज तुमके गोडशाची रेसिपी घेवन आयल्या. हाका आमी घरई म्हणटाची पणसा घराचे गोडशे. आतां कशी पणसाची सीजन तशें न्हू आमी आतां घरई कशी करचें म्हूण पळोवया. हांव घरई करचे खातीर एक बावल गरो अशी शिंदून घेतला. ताजे नंतर इतले घराक एक व्हड नारळाचे सोय कांतून घेतल्या. 3 असल उंड गोड घेतला. गोड मागीर आमी एडजस्ट करीत आमगेल स्वीटा वयर होंदून जावं जाल्यार घालीत वापस. एक 2 टेबल स्पून मैद घेतला आळावणेक. मागीर येळा पिट्टी एक व्हड चमची घेतला. आतां आमी फस्ट नारळा रोस कशें करचो म्हूण पळोवया. हांव कांतिल्लो सोय पुराय मिक्सरांत घालून घेतला. तुमकां एक रोस काडटना एक हांव म्हगेल मामा माळ टिप्प दिता सर. हें सोय वाट्टेवच्या घालतना एक इतलेच मिठा हरळो दाखयता रस. हांव मस्त घालूं नकाची. एक इतलेच मिठा हरळो सोये घाल का मामा मान सांगचे आशिल्ल्या तशें त्या घाल्ली म्हूण जाल्यार नारळा रोस लायक येता दाटू येता म्हूण सांगून त्या चोंत्या दोकून पुरो रोस पिळटना आमकां सुलभ जाता म्हणटा आशिल्ली. सो आमी आतां हें वाट्टुया मिक्सराक घालून. हांव सोयेक थोडे उदक घालून घेतला. आतां आमी नारळा रोसाक सोय वाट्टुया. पळयाची नारळू वाट्टून अशी नयूं जाल्ला रोसा खातीर. आतां आमी रोस काडया नारळाचो. हांव अशी हें घेतला गाळ घेतला पिठगाळ तातूंत अशी घालचें. केलो जे नारळाचे रोस काडूंक आंगसो यूज करताची. तुमी त्या आंगस्यान रोस काडयेत तुमी कशी करताची तशी करायची. हांव आमगे ते अशी नारळा रोस काडच्यो. आतां आमी एका रोस काडटा रसाची नारळाचो. एका रोस म्हळ्यार तो दाटू रोस फस्टाचो. अशें करून चिरडून घेवचें. चिरडी तरी सकल रोस पडटा. पळयाचो रोस पडटरच सकल. हांगच्यान तुवें काडयत मात्र म्हाका अशी सुलभ जाता तशें हांव अशीच काडटरस. आमी आतां ह्यो सुरेक घर शिजून घेवया रोस जातना. घर घालतरस हांव थोडे उदक घालतरस. एक गाजव मागीर आमी गोड घालया हाका. एका रोस हांव काडटरस. पळयाचे चिरडून ह्या नारळाचे पट्टिल्लो सोय अशी ड्राय जायत येतरस सकल एका रोस पडटरस दाटू आसतो. शिजत घालल घऱ्याक गाज आयला. आतां म्हाका गोड घालतरस. गोड तंतू मेल्ट जातना घरय शिजता तेन्ना आमगेलो रोस काडून रेडी जाता नारळाचो. गोड मेल्ट जावो घरांतू. फस्ट रोस काडून रेडी जालो. हांव त्या बावला शिफ्ट करतरस. आतां वापस ह्याच चमत्याक थोडे उदक घालयाची दोनी रोसाक. कित्याक म्हळ्यार आमकां मैद घालून आळावण घालूं आसा. थोडे उदक घालचें आनी आमी दोनी रोस अशी चिरडून घेवच्यो. पळयाची नारळा रोस काडून एक नारळाचे सोय चोंतो कितलो जाल्लो म्हणून ताजे खातीर मीठ घालका म्हूण म्हणचे म्हगेल मामा मान. क्लीन जावन रोस त्या सोये दोकून दिता भायर. घरांतू गोड मेल्ट जाल्ला आनी गरो लायक शिजला हदू शिजला. आतां आमी हाका नारळा रोस घालया फस्टाचो नारळा रोस. नारळा रोस घालून हांव सिम करतरस.
त्यात दोन्ही रोस काढल्यानंतर हांव मैदा मिक्स करून घेतलरस मागीर त्या घालता ताका मैदा हांव नाल्ला रोसा सेकंड नाल्ला रोसा भितर घालतरस समोरची आणि ती गुळी गुळी जाता मैदाची ती पुरा काण घेवका तुम्ही पक्कने तुमकां आळावण धरता नाल्ला रोस गोडशान पातळ असं म्हणून म्हळ्यार एक्स्ट्रा 1 चमची मैदा घाल न्हू वापस कांबोवन घाल येता नाल्ला रोसान तूं वापस कांबोवन घाल का म्हणना उदकांत थोडे कांबोवन घाल येता पक्कने घाल्लेलं आळावण उणी जाला म्हण जाल्यार आतां हांव हें रेडी दवरता हांव आतां मैदा कांबोवन घेतिल्ले दोन्ही रोसू घरे भितर घालतरस आतां तें हून जेतना चिके थिक्क जाता नाल्ला रोस ताजे खातीर आमी तें मैदा घालचें आतां पळय पातळ आसा हून जेतना मैदाचे दाटसाण सोडता खतखते हो घरे एक खतखते तरस आतां ह्या स्टेजार आमी गॅस ऑफ करचें आनी एळापिठे घालची एळापिठे घालून लायकून फिरून घेवचें पंचागरी रेडी आसा बार लायजात खावच्याक पंचाचे कशी सीजन आता तुम्ही तुमगेल घरकड कराची घरकड तुलांकाय खवयाची भारी रुची जाता तुम्ही आमगेल चॅनल पळयलेल्याक धन्यवाद तुम्ही आमगेल चॅनल लायक शेअर सब्सक्राइब कराची।